फाल्यां जर तुमकां तिकेट नाकारली, तुम्ही मागली, तुम्ही नाकारली, तुमकां नाकारली, तर तुमचो निर्णय कितें आसतलो? तुम्ही जे आता नाव घेतले ट्रॉजन डिमेलो, ते NCP वांगडा ते जॉईन जाल्या आणि ते फाटली 2 इलेक्शनां, एक काँग्रेसचे तिकेटी सालिगांव रावले, पराभूत जाले. त्याच्या नंतर 2012 परत एकदा इंडिपेंडंट रावले, 1000 सुद्दां मतां पडोंक ना. बेस त्यांची सालिगांव आणि म्हाका दिसना ते खंयच्या आदाराचेर ते आल्दोना येवंक सोदता. ही तिकेट दयानंद नार्वेकारा फाटल्यान ही तिकेट ही म्हाका मेळपाक जाय. आल्दोनान कितें लिडरशीप करपी कोण ना काय असो प्रश्न पडटा. म्हाका दिसता ट्रॉजन हो आल्दोनचे लोक ताका एक्सेप्ट करपाचे ना, कित्याक तेजे बेजोत ना. पण म्हाका दिसता की ही तिकेट दयानंद नार्वेकारा फाटल्यान ही तिकेट ही म्हाका मेळपाक जाय. फाटली 24-25 वर्सां काँग्रेस पार्टी खातीर वावर केला एज वर्कर, एज ऑफिस बेरर आणि आतां उत्तर गोंय जिल्हा अध्यक्ष म्हणून सुद्दां काँग्रेस पार्टीचें काम केलां. आणि ते कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाज्या इतलो सिनियर ऑफिस बेरर, म्हाज्या इतलो सिन्सियर तुम्ही म्हणला तुमकां जेन्ना तुम्ही मतदार जाले, पात्र जाले मत मारपाक, तेन्ना पासून तुम्ही काँग्रेसचे कार्यकर्ते सारके. म्हणजे हीच संदी तुमचे कडेन चलोन येवपाक जायली. हे लिडरशिपीन आयकोपाक जाय तुमचे ना. म्हाका विश्वास आसा की लिडरशीप हे तुमी जे उलयता ते नांव सांगलां, ते नांवां कितें येयल्या ती नांवां येतलीच. पण म्हाका विश्वास आसा की पार्टी म्हाकाच तिकेट दितली आणि हांव त्या मतदारसंघान काँग्रेस पार्टीचो एक सीट दिवपाक काँग्रेस पार्टीक हांव जैतिवंत जातलो, इतलो म्हाका विश्वास दिसता. Amarnath Panjikar himself is a candidate. So he believes that only he is the fit candidate. There are 5 there already. I think the party high command will decide who is fit and who is unfit. बट जर ताणें तुमचोच पार्टीचो कॅन्डिडेट तो जर तुजें डायरेक्ट एलिगेशन करता की अशें तूं नॉट फीट म्हणून, जाल्यार एक फाल्यां जर तुका डिक्लेअर केलें पार्टीन तिकेट, जाल्यार कांय एफेक्ट जावचें ना. No effect. What is the performance of Panjikar for so many years? There are many people more loyal than Panjikar who never enjoyed any position, but they are still with the party. Loyalty without performance, according to me, party will take a decision now who is performing and who is not performing. Loyalty without performance has no meaning. ओके, जर अशेंच तरेन कफुसांव जावपाक लागले जाल्यार कितलो डिफरंस? There is no confusion at all. There is no confusion. His immaturity, that is, to talk about another candidate. He is immature. Naturally, no, such a talk, if he has made a statement that this fellow is not fit and that fellow is not fit, then what is the party high command? This itself is indiscipline, and the candidates are already in the fray.